गिरी परवरी उड्डाण पुलाच्या कामाविषयी मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांचे वांगडा बसका घेवन सगळ्या निर्देशांक पाळो दिल्या उपरांतूच कामाक सुरवात करतले अशें परवरीचे आमदार रोहन खंवटे हांणी परवरी मंत्रालयात घेतिल्ल्या बसकेत सांगले। ताका लागून परवरकारांनी काचाबूल जावचे न्हय अशें आवाहन खंवटेन केलें। मंत्रालयात जाल्ले बसकेत परवरीचे आमदार रोहन खंवटे हांणी गिरी परवरी उड्डाण पुलाच्या कामाविशीं माहिती दिली। गिरी परवरी उड्डाण पुलाच्या कामाविशीं लोक जायते प्रश्न विचारतात। पुलाचे काम केन्ना सुरू जातले, पर्यायी मार्ग खंयच्यान आसतलो अशे साबार प्रश्न लोकांक पडल्यात। उड्डाण पुलाच्या कामाविशीं मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंता वांगडा बसका घेवन सगळ्या निर्देशांक पाळयो दिल्या उपरांतूच गिरी परवरी उड्डाण पुलाच्या कामाक सुरवात करतले अशें आमदार रोहन खंवटे हांणी सांगले। मीटिंग घेतल्या हायवे ऑथॉरिटीजांकडे आणि द कॉन्ट्रॅक्टर अँड कन्सल्टंट, बट आय बिलीव द कन्सल्टंट नीड्स टू अंडरस्टँड along with the contractor the feasibility study की एक वरान कितल्यो गाडयो ऑफ पीक आणि पीक आवर्स वता ताजेर ताका कळपाक जाय की मोमेंटम कसो जावंक जाय। वी आर इन द मोड ऑफ स्टार्टिंग ऑल्टरनेट रोड्स जे सायडीक न्यू रोड्स तयार करपाक घेतल्या ऑलरेडी आनी ते तयार जाले जाल्यार खूब तरेची ट्रॅफिक गर्दी स्ट्रीमलायन जातली। पूण हे सगळे मुख्यमंत्री जेन्ना रिव्ह्यू घेतलो ताज्या मागीर नेसेसरी डायरेक्शन्स कंप्लाय जातले तेन्नाच हायवेची कामां चालू जातली। सो ह्या माध्यमांतल्यान रेजिडेंट्स ऑफ परवरी शुड नॉट वरी की एन्झायटी मोड की कामां सुरू जाली काय म्हणून। आणि हे आमी मुख्यमंत्र्याक रिक्वेस्ट केला की सगळे डायरेक्शन्स कंप्लीट जाले, कोऑर्डिनेशन जाले जाल्यार पंचायतीचे व्ह्यूजूय घेवन स्पेशली सुपर पंचायती लागतात त्यो तांचे व्यू पॉइंट्स घेवन कंप्लीट करचे सो दॅट देर इज मिनिमल डिस्टर्बन्स वेन द इन्फ्रास्ट्रक्चर वर्क स्टार्ट। सो तांच्या कमिटमेंटा प्रमाणे सिवरेजीन ऑलरेडी सांगलां ते बिली बोरकर रोड आमी घेतिल्लो तांणी 31 मे कमिटमेंट दिल्लें ते फाल्यां पर्यंत सगळो रस्तो रिस्टोर जातलो। सो आय थिंक वॉट एवर द सिवरेज डिपार्टमेंट हॅड गिवन एज अ कमिटमेंट बाय दॅट दे हॅव क्लोज दीस थिंग्स। आमकां दोन्ही वाटेन आसा, एक वाटेन पेंडींग कामां जी उरल्या आनी ती पेंडींग कामां करतले कंप्लीट जाल्यार ते आमी फ्लायओव्हर सुरू जावच्या पयलीं ही पेंडींग कामां ऑर नवी कामां which are already taken up, whether it's underground cabling or other pipelines which needed to be connected, हे आमकां पयलीं करून काडचें पडटलें। So we will maybe have to take some special permissions to ensure that before the flyover work starts, we are able to complete all the necessary infrastructure works on the ancillary roads, म्हणजे सायडीच्या रस्त्यांचेर जी कामां उरल्या ती प्रॉपरली प्लॅन करून करचें पडटलें। गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान रिपोर्टर विनायक सामंत।